दीस आयतार, ऑक्टोबराची 6 तारीख 2024. पयलें वाचप. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 2, वाक्य 18 ते 26 पर्यंत. सर्वस्पर देव म्हणालो, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंत थावन सर्व मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हणून पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जें नांव मनशान हर एक प्राणयाक दिलें तेंचें नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर्व जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर्व मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मांसान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशांतावन काडिल्ले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी, ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नरातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी बायलेक एकवडटा आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. कीर्तन 128, 1 ते 2, 3, 4 ते 5 आनी 6. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालून. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात, तीं सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस्त आनी तुजे सगळे नंदन जातले. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालून. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळदायेक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वस्तली. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालून. सर्वेस्पराचे भेंबिरांत आसल्यांक असले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालून. सगळ्या जिवितान जेरुसलेमाचें सुभामपण पळोवंक तुका फावो जावं. तुज्या भुरग्याच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो करूं. इस्रायेलाचेर शांती देवूं. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालून. दुसरें वाचप. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 2, वाक्य 9 ते 11 पर्यंत. पूण जेजूक
थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार खुशे प्रमाणे ताणें सुमेस्त मनशां खातीर मरण सोंसचें आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला तें आमी पळयता. सर्व वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आशिल्ल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांचे तारणाच्या कर्ताक जेजूक कश्टा मुखांत्र पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें. कित्याक पवित्र करतल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच, देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजना. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 10 वाक्य 2 तावन 16 पर्यंत. तवळ थोडे फारिजेव ताचे सरशी येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयेत वे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, मोयजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या सराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हणून मोयजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्यो संगती तुमचेच खुशेचे म्हणल्या खातीर ताणें तुमकां ह्यो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर थावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगां एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांनी बगार एकच. त्या पासत देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयांत जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वारा धरता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वारा धरता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी भेस्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज तसल्यांचेंच से. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्या परी मानून घेना ताका तांतूं रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची देवस्तुती काजारी जिवीत देवाचें आपोवणें म्हणलो नियाळ करूंक आपोवणें दिता. देवान हो संवसार रचलो आनी निमाणें मनशाक रचलो आनी ताका एक सांगातीन रचली. आयचे सुवार्थेंत जेजू काजार एक साक्रामेंत म्हणलें स्पश्ट करता. दोगां मदें एक करार जाता, मात न्ही, देवाच्या हजरपणान ती भास दितात. एक पावटी जाल्लें काजार मोरा पर्यांत सांगाता जियोंक. थंयसर कसली अडकळ आयल्यारी देवाच्या योजनांत बदलावण हाडूंक साथ दिना. आर्विल्ल्या दिसांनी काजाराक चडीत महत्व ना. कातोलिकांक थंय काजारा विशीं जाणवायना. देखून आधुनीक काळार विच्छेदन चडीत मापान जावन आसात. पती पत्नी मदें सोंसणीकाय समजणी उण्या जाल्या. अशें आसता जेजू आज सर्वांक परतून काजाराचो दीस उडासाक हाडून काजार सदांच जियोंची जिणी कश्टांत आनी सुखांत एकवटांत रावचें म्हणलो संदेश दिता.